नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेलें स्वागत. आज पळयात आयचे मुख्य खबरो. सुपा डॅमाच्या क्षेत्रात मुसळधार पावस. सुपा डॅम परत भरचे वाटेर. जोडा तालुक्याबरोबर सुपा डॅमाच्या क्षेत्रात सोमारच्यान पावसाचो जोर वाडील आसा. मुसळधार पावसामुळे सुपा डॅमात प्रति सेकंद 14,497 क्युसेक उदकाची पातळी वाडती आसा. सुपा डॅमांतल्यान उदकाची पातळी वाडती आशिल्ल्यान डॅमांतल्यान खंयच्या बी वेळार उदक सोडू शकतात. ताका लागून काळी न्हंयच्या किनाऱ्यार आशिल्ल्या सगळ्या गांवांक सतर्क रावचो इशारो केपीसीन दिला. सुपा डॅम पाणलोट क्षेत्रात पावसाचो जोर वाडिल्ल्यान डॅमांतल्या उदका साठ्यांत जोरदार वाड जाती आसा. सोमाराक डॅमांतल्या उदका साठ्यान 556.25 मीटर पातळी ओलांडिली. नंतर पावसाचो जोर वाडिल्ल्यान डॅमाच्या उदका साठ्यांत वाड जाली आसा. डॅमाच्या क्षेत्रात आशिल्ल्या बाजार कोनांग, केसल रॉक, अखेती, रामनगर ह्या जाग्यार पावस पडटी आसा. पांढरी न्हंय सयत उपन्हंय भन व्हांवती आसात. ताका लागून डॅमांत प्रति सेकंद 14,497.30 क्युसेक उदकाची पातळी वाडती आसा. पावसा लागून नागरिकांक घरा भायर पडचे मुश्कील जाल्ले आसा. शुल्लक काणा लागून जाल्ल्या झगड्यांत पवन नायक हेका गंभीर दुखापत. कारवार. सिद्धापूरच्या आवरगुप्पो ITI कॉलेजा लागीं शुल्लक कारणा लागून झगडे जाले आनी तेतूंत पवन नायक हेका गंभीर दुखापत जाली. आरोपी सुमन गौडर हो सिद्धापूरच्या हरळी कोपाचो निवासी जावन आसा. ताका सिद्धापूरच्या पोलिसान ताब्यात घेतला. जखमी जाल्ल्या पवन नायक हांकां शिवमोगा आस्पत्रेत दाखल केला. ही घटना सिद्धापूरच्या पोलीस ठाण्यात नोंद जाला. नागोडा हिंगावच्याक बोटीची वेवस्था. सुपा डॅमांतले उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान नागोडा हांचे रस्त्या वयले फूल उदका सकयल गेल्ले आसात. ताका लागून नागोडा गांवचो संपर्क तुटिल्लो आसून लोकांसाठी बोटीची वेवस्था केल्ली आसा. आज मंगळवाराक पुजारी तुळशीदास पाडकर हेमगेलातीन ह्या बोटीची पुजा केली. त्या वेळार अध्यक्ष दिगंबर देसाई, उपाध्यक्ष समीर व गांवकरी उपस्थित आशिल्ले. सुपारी चोरी प्रकरणात अंकोला पोलिसांनी केले 2 जाणां अटक. अंकोला. सुपारी चोरी प्रकरणात अंकोला पोलिसान 2 आरोपीक अटक केले. अटक केल्ल्या आरोपी खंयच्यान सुपारी बॅग आणि कार जप्त केली. अटक केल्ले आरोपी आनंदू नायक आणि चंदू माता हांचो मारुती गौडा. चोरी जाल्ल्या घराच्या शेजारी रावतो आनंदू. अन्य आरोपी मारुती हो सुपारी बागायत मालकाच्या नवीन घराच्या बांदकामात मजूर म्हण काम करते आशिल्लो. घरा मुखार दवरिल्ल्या 28 सुपारीच्या पिशव्यापैकी 11 पिशवी चोरी केली. तेतूंतले 8 पिशवी विकच्याक प्रयत्न करताना पोलिसान रंगे हात पकडले. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.